नमस्कार, पोया प्रायम खबरो. जम्मू काश्मीरात हाहाकार, 150 वयर लोक गेले. प्रधानमंत्र्यान जाहीर केलो 1000 कोटींचो आधार. बाकीच्या राज्याकूय आधाराचो उलो. दिल्ली सावन 150 बोटी, सुरक्षा दळांची हवाई मोहीम. गोंयात पावसाचो शेकडो पार. सरासरी उणाव काडलो भरून. पावस पावलो 108 इंचाचेर. सरासरी परस 3% मायज. 1-2 दीस दाट पावस पडपाचो वेधशाळेचो अदमास. गोयचे रीण आणि देण्यांचे वजे 12,500 कोटी वयर. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाचो रिपोर्ट. गोंयकारांच्या माथ्यार 84,000 रीण. जोडीचो तिसरो वांटो चल्लो रिणाचेर. प्रुडंटाचो ट्रॅकिंग ट्रेजरी रिपोर्ट. आणि रस्त्या कुशीक शिमिटाचे सामान करतल्या आड प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्यो नोटीशी. पालिका पंचायती कडच्यान मागलो कारवाईचो रिपोर्ट. ई वेस्ट हतापी 1000 भर स्कॅप यार्डांकूय नोटीशी. खबरो विस्तारान. जम्मू काश्मीरात पावसान हाहाकार केला. 4-5 दीस उटंगाराच्या पावसान 150 वयर लोकांक मरण आयला. प्रधानमंत्री मोदीन आयतारा जम्मू काश्मीर वचून परिस्थिती पळयली. 1000 कोटींचो आधार ताणें जाहीर केलो. 5000 कॅम्पांनी लोकांची व्यवस्था करपाचें थारलां. लोकांक साल्वार करूंक दिल्ली आनी गांधीनगर सावन 150 बोटी धाडल्यात. आयतारा पावसाचो नेट मातसो देंविल्ल्यान हवाई दळान आडकल्ल्या लोकांक हेलिकॉप्टरांनी उखलूंक सुरवात केली. सगळ्या राज्यांनी जम्मू काश्मीराक आदार करचो म्हूण प्रधानमंत्र्यान उलो मारला. आज मैंने जम्मू में भी वहां के अधिकारियों के साथ बैठ करके आर्मी और एयरफोर्स और एनडीआरएफ में ऑपरेशन करने वालों से बैठ करके विस्तार से सारी जानकारियां ली. बाद में मैंने श्रीनगर के रीजन की भी विस्तार से जानकारियां ली. यहां के गवर्नर साहब, यहां के आदरणीय मुख्यमंत्री जी और यहां के वासी और हमारी केंद्र सरकार के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी आज मेरे साथ रहे हैं. तत्काल जो आवश्यकताएं हैं वो हमारी प्राथमिकता है रिलीफ ऑपरेशंस. हमने गुजरात से, महाराष्ट्र से तुरंत एयरलिफ्ट करके बोट यहां पर लाए हैं. उससे भी रिलीफ ऑपरेशन में काफी मदद मिलेगी. हेलीकॉप्टर से जितना भी हम रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं उसको आज गति तेज होगी क्योंकि वेदर ठीक हुआ है. 5000 टेंट यहां पहुंचाने के लिए ऑलरेडी उस काम को आगे बढ़ा दिया गया है. जो मृतक जन हैं उनको प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपया और जो गंभीर रूप से ईजाग्रस्त हैं उनको 50,000 तक की सहायता देने की मैंने घोषणा की है. आर्मी को लगाया है कि जहां ब्रिज टूट गए हैं तत्काल आर्मी के इंजीनियर्स आए हैं और भी लोग आ रहे हैं जहां जहां ब्रिजेस टूट गए हैं ताकि हमारी लाइफलाइन जो है जिसको काफी डैमेज हुआ है उसको रिस्टोर किया जाए. स्टेट को डिजास्टर में रिलीफ के लिए करीब 1100 करोड़ रुपया पहले से मिला हुआ है. लेकिन ये हादसा इतना बड़ा है कि 1100 करोड़ से कुछ होना नहीं है और इसलिए आज मैं पहली किस्त के रूप में 1000 करोड़ रुपया और स्पेशल असिस्टेंस के रूप में जम्मू कश्मीर सरकार को देने का निर्णय मैंने किया है. और मैं देश के अन्य राज्यों को भी आग्रह करूंगा वे भी जम्मू कश्मीर में जो भी मदद कर सकते हैं वो अवश्य करें. जो यात्री यहां फंसे हुए हैं ये आपदा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी आई है. वहां के नागरिकों को भी बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ है. मैं पाकिस्तान सरकार को भारत सरकार की तरफ से आवश्यक जो भी मदद चाहिए पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के नागरिकों के इस मुसीबत में मदद करने के लिए भारत सरकार तैयार है. मैं लोगों को सिर्फ ये अपील करना चाहता हूं कि वो पैनिक ना करें, वो ज्यादा घबराए ना. मैं मानता हूं और जानता हूं कि हालात बहुत ही खराब हैं. बस वो पानी के लेवल से ऊपर रहें, ऊपर वाले कमरों में रहें. हमें बेशक 1-8 घंटा लगे लेकिन हम उन तक जरूर पहुंचेंगे, उनको निकालने का काम करेंगे. इतले मजगती गोंयांत पावसान सरासरी आंकडो पार केलो. पावस सरासरी परस 3% वयर पावला. ऑगस्टांतले दडका उपरांत पावसान मोसमी उणाव भरून काडलो आनी शेकडो पार केलो आनी 108 इंचाक तेंकलो.
बंगाल खाडयेत दाबाचो पट्टो जाल्ल्यान हो पावस पडला म्हणून पालवी हवामान विज्ञानीक एन हरदासान प्रुडंटाक सांगले. फुडले 2 दीस पावस असोच उरूं येता, उपरांत उणो जातलो म्हूण वेधशाळेचो अदमास. जून जुलयात पावस सापूच उणो, मात ऑगस्ट सोंपता म्हणल्यार अकस्मात नेट धरलो. चवथीकडेन सप्तकभराच्या पावसान उणाव भरून काडलो. सप्टेंबराच्या पयल्या सप्तकात पावसान 100 इंचाची सरासरी पार केली. आता मेरेन गोंयांत 108.9 इंच पावस पडला, सरासरी 3% मायच. This is overall total is 3% above normal. 3% we are more than normal, more than our long period average. Low pressure is formed over the Bay of Bengal, near Bengal Orissa coast. So that has activated our monsoon along the west coast also. So today and tomorrow we will have some moderate to heavy rain. बंगाल खाडयेत दाबाचो पट्टो जाल्ल्यान हो पावस पडला म्हूण हवामान पालवी विज्ञानीक एन हरिदासान प्रुडंटाक सांगलें. 1-2 दिसां उपरांत पावसाचो नेट देंवोंक लागतलो म्हूण वेधशाळेचो अदमास. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयचे रीण आनी देण्यांचे वट्ट वजें 12,500 कोटी वयर पावला. दर एकल्या गोंयकाराच्या माथ्यार सादारण 84,000चे रीण. मायनींग बंदीन जीडीपी 20% पडलो. बंदी आदलो जीडीपी धरल्यार सुद्दां गोंयकाराची सरासरी येणावळ 2.25 लाख. गोंयकाराची येणावळ आनी जोडीचो तिसरो वांटो रिणांचेर वता. गोंयच्या रिणाचो रिपोर्ट केंद्रीय अर्थ मंत्रालयान निकतोच जाहीर केलो. मायनिंगा उपरांत पडिल्लो जीडीपी धरल्यार जीडीपी प्रमाण रिणाचें वजें मर्यादे भायर पावता. प्रुडंटाचो ट्रॅकिंग ट्रेजरी रिपोर्ट. केंद्रीय अर्थ मंत्रालय दर वर्सा एप्रिल मेरेन राज्याच्या रिणाचो रिपोर्ट घेवन सरकारान काडिल्ले वट्ट रीण आनी देण्याचें वजें कितलें ताचो नियाळ घेता. हो रिपोर्ट उपरांत जाहीर करतात. प्रत्येक राज्याचे आर्थीक परिस्थितीचो अर्थ मंत्रालय असोच अभ्यास करता. एप्रिल मेरेन गोंयचें रीण आनी देणी आशिल्ल्या वजाचो रिपोर्ट आयला. गोंयचें रीण सध्या 12,500 कोटी वयर पावलां. तातूंत रिझर्व फंड, डिपॉझिटां आनी प्रोव्हिडंट फंडा सारकेल्ली व्याज आशिल्ली लोकांची देणी आयली. पळयात मार्च 2014 मेरेन परिस्थिती कशी आसा ती. निव्वळ मार्केटांतलें रीण पावलां 8,000 कोटी वयर. त्या शिवाय केंद्रीय रीण, रिझर्व फंड, प्रोव्हिडंट फंड, डिपॉझिट्स, कंटिंजन्सी फंड अशी लोकांची भौशीक रिणां आनी देणी सरकाराच्या माथ्यार आसात. ताचेरूय सरकाराक वर्सुकी व्याज दिवचें पडटा. हें सादारण 4,25,000 कोटींचें रीण धरल्यार गोंयचें वट्ट रीण 12,300 कोटीक तेंकता. ते उपरांत सरकारान जून सोंपमेरेन 367 कोटींचें रीण मार्केटांतल्यान घेतलां, जाल्यार 98 कोटी रीण फारीक केलां. हें 269 कोटींचें रीण फाटले मार्च मेरेनच्या रिणांक जोडल्यार वट्ट रीण आनी देणी 12,500 कोटी वयर पावता. सरकारी अदमासा प्रमाण गोंयचो जीडीपी 2 वर्सां फाटीं 35,000 कोटी मेरेन आशिल्लो. मायनींग बंदी उपरांत तो 20% मेरेन पडलो. सध्या तो पडून नेमको कितल्यांचेर पावला ताचो नेमको आंकडो सरकारा कडेन 2 वर्सां उपरांतूय अजून आयिल्लो ना. 2 वर्सां फाटलो जीडीपी आसा तसो धरल्यार सुद्दां 15 लाख लोकसंख्येक प्रत्येक गोंयकारा फाटल्यान येणावळ सादारण 2,30,000. जाल्यार राज्याचे 12,500 कोटींचे रीण दर गोंयकाराक सादारण 84,000 पडटा. म्हणजे गोंयकाराच्या माथ्यार येणावळीच्या 35 ते 36% रीण. मायनिंगा उपरांत जीडीपी पडिल्ल्यान गोंयकाराची येणावळ पडल्या, मात रीण मर्यादे भायर पावलां. वित्त आयोगाच्या नेमा प्रमाण ते चडांत चड 27 ते 30% वयर आसूं नजो. मायनिंग बंदी सावन सरकाराचे रीण घेवपाचें वर्सुकी प्रमाण 800 कोटी वयल्यान 1,1200 कोटी मेरेन पावलां. वर्सुकी व्याज सादारण 900 कोटीक तेंकलां. मायनिंगांतल्या येणावळीचेर सरकार दोळो दवरून रावला. केन्ना येता आनी कितली येता हें येतगुरूच कळपाचें. तो मेरेन तरी गोंय आनी गोंयकारांक रिणाचें वजें चुकना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेवया एक विराम.